नमस्कार. सीड डायरीच्या 18व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. तुमचो मोग, तुमचो प्रतिसाद आमकां तुमच्या कॉमेंट्सांच्या आणि मेसेजींच्या रुपात मेळटा. जर तुम्ही अजूनही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. सीड डायरीच्या कालच्या भागात आमी आयकताले प्राध्यापक वसंत सैल हांणी बरयल्ली कथा म्हाळेवेली शाळा. तर आयकुया आज त्या कथेचो दुसरो वांटो. हांव शाळेंत नियमीत वचूंक लागलो. शाळा कन्नड, पूण मास्तरालो सगळो वेव्हार भुरग्यां लागीं कोंकणीत चलतालो. तो पाठ वाचून अर्थ कोंकणीत सांगतालो. भुरग्यांक कन्नड बरोवपाक आनी वाचूंक जड पडटालें, देखून भुरग्यांक खूब मार पडटालो. मास्तर आमकां केन्ना केन्ना कोंकणीत काणयो सांगतालो. पाडे कोंकणींतल्यान शिकयतालो. मास्तराचो एक नेम आशिल्लो. शाळा सुटच्या 15-20 मिनटां पयलीं 1 ते 20 मेरेन एका फाटल्यान एक अशे पाडे तिसरेचे आनी चवथेचे भुरग्यांनी एकामेकांक आळीपाळीन शिकोवप. कांय भुरग्यांक पाडे शिकोवप जमनासलें. 13चो, 14चो, 15चो, 16चो ते 19 मेरेन पाडे भुरग्यांक कठीण पडटाले. ज्या भुरग्यांक पाडे शिकोवंक जमना तांचे पांय गेलेच. मास्तरांनी आपले मेजार बडयो दवरिल्ल्यो आनी त्या बडयांचो तांकां तो जबरदस्त प्रसाद दिताले. देखून भुरगे आपल्या वाट्याचो 2चो, 5चो, 10चो वा 20चो पाडो शिकोवपाक मेळ्यार पुरो अशें मागताले. म्हाळेवेली शाळा मुस्टी फंडाच्या आदारार चलताली. दर शेनवारा सगळे भुरग्यांनी एक मूठ उकडे तांदूळ हाडपाचो नेम आसतालो. हीच आमची फी आशिल्ली. मास्तरांनी आमचेर खूश जावपाक जाय म्हण आमी घरांतल्यान जाय तश्यो मुठ्यो भरून तांदूळ व्हरताले. घरांतले सगळे कुडांत भात आनी तांदूळ पोत्यांनी, मुड्यांनी आनी करकरीत भरिल्ले आसताले. देखून आमी कितले तांदूळ व्हेले तें कोण विचारनासलें. तिसरेचे आनी चवथेचे वर्गांत 1-2 वेळा नापास जाल्लीं कांय भुरगीं आशिल्लीं. तांकां मास्तरान दोड्डो, धोडो नांव दवरिल्लें. म्हजे सारके सान भुरग्यांक तांचे कान धरूंक लावन तो तांकां उतर म्हणूंक लायतालो. केन्ना 10-20 दिसांनी मास्तर गणिताचो वर्ग घेतालो. हो वर्ग सुरू जालो म्हणटकच भुरग्यांचे पांय फुट्टाले. चडसो मास्तर म्हाका भायले शिटावेले वयच्यो लिंगतोडीच्यो बडयो हाडूंक सांगतालो. बडयो हाडले उपरांत गणित चुकिल्ले भुरग्यांक तांच्या पांयाच्या फाटल्या भागार रपारप मार दितालो. देखून गणिताचो वर्ग म्हणल्यार शाळेंत एक आतंक कसो. सगळीं भुरगीं भिवन काचाबूल जातालीं आनी म्हणटालीं शाळेंत कोण तरी शाणूदादा सारको आयल्यार पुरो. खुबशे भुरगे मास्तराच्या मारान बेजारिल्ले आनी भियेल्ले. एक दीस आमी सगळे मास्तराचे मदले सुटयेंत भायर खेळटाले. आनंदू, चवथेंतलो व्हडलो भुरगो, म्हजे फुड्यांत आयलो आनी म्हणपा लागलो, हाचे फुडें बडयो लांब, तन्न्यो आनी तुरे काडिनासतना हाड. आमकां मारतना त्यो बडयो मोडटल्यो आनी मार लागना. सदा भशेन दुसरे दिसा म्हाका बडयो हाडूंक मास्तरान धाडलो. हांव अगदी उमेदीन क्लासींतल्यान भायर गेलो. काल आनंदून सांगिल्ले गजालीचो उगडास जाल्ल्यान लांब, तन्न्यो, तुरी कापनासतना लिंगतोडीच्यो बडयो काडल्यो आनी त्यो मास्तराक हाडून दिल्यो. ताणें बारकायेन त्या बडयांचेर नदर मारली आनी म्हाका पळोवपाक लागलो. हांव बडयो दिवन काम मस्त केलें समजून जाग्यार बसता तोच मास्तरान म्हाका परत आपयलो. बरो हुशार जालो मरे तूं अशें म्हणत म्हजे दोनूय पांय बडयेन चोपले. पांयाच्या फाटल्या तांतेर बडयांचो मार उदेंवन आयलो. पांये थरथरूंक लागले. रडूंक येताले पूण रडूंक जायना अशी स्थिती जाल्ली. मास्तरान परत बडयो हाडूंक भायर धाडलो. मुख्यान हांव भायर गेलो आनी मास्तराक जाय तश्यो बडयो हाडून दिल्यो. म्हजे वांगडा सगळीं शाळेंतलीं भुरगीं भियोन सुन्न जालीं. इतल्यान मालप्पा शाळेंत आयलो आनी आमी सुटले.
चवथी उपरांत एक दीस आमी वाड्यावयले शाळेंतले भुरगे दनपरां शेतांतल्या खांडवांत गरोवंक गेले. शेतांत धान मस्त वाडिल्लें, पोठरोवंक लागिल्लें. पावस मातसो कमी जाल्लो आनी शेतांतल्या खांडवांतल्यान गरयेक गांडुळाचे हायस लावन सांगटां, पिट्टोळ आनी हेर काड्डां धरलीं. कांय जिवंत कणेरां आनी बारीक पिट्टोळ कट्टेत उदक घालून बांयक सोडून दवरली. सगळ्यांची अगदी मौज मजा चलिल्ली. खोशेन हांसताले, नाचताले. इतल्यान एक भुरगो मोठ्यान मास्तर मास्तर म्हणून बोवाळ मारूंक लागलो. हांवें म्हणलें, खंय रे? तो पळय, गोठ्या वटेन येता. मागीर सगळे ठप म्हणूंक लागले, लिपया लिपया. भुरग्यांनी कट्ट्यो आनी गरयो आनी बाकीचें सामान धानांत लिपयलें आनी सगळ्यांनी वाडिल्ले धानाक लिपून उडी मारली. मास्तर लागीं पावलो. आमी सगळे आवाज करनासतना तातूंत लिपून रावले. मास्तर थंयसून गेलो. तो गेलो तें पळोवन आमी हळूच धानांतल्यान भायर आयले. संकट टळ्ळें. मास्तराक चकमो दिल्ल्या खोशेन आमी सगळे नाचूंक लागले. खाणवांत उडी घेवन डुबके घेवंक लागले. पुरो जातकच सगळे घरा गेले, जेवले आनी परत दनपरां शाळेंत आयले. मास्तर वर्गांत आयलो आनी खुर्चेर बसलो. म्हाका पळयत म्हणूंक लागलो, वसंत, चल वच आनी 2 बडयो हाड. कितें जालें तें कोणाकूच कळ्ळें ना. हांव भियेलो. एकूच प्रस्न मनाक घुंवूंक लागलो, आतां बडयो कित्याक? हांव हालना तें पळोवन मास्तर ओरडून म्हणपाक लागलो, चल वास मरे. हांव डचकलो. मुखाट्यान माळयेवयल्यान सकयल बडयो हाडूंक सुटलो. 2 मोठ्यो बडयो काडून मोडल्यो. त्यो सरकूंक लागलो. पूण प्रस्न तकलेंतल्यान वचनासलो, आतां बडयो कित्याक? कांय वेळान हांव बडयो घेवन आयलो आनी मास्तराच्या हातांत दिल्यो. मास्तरान बडयो हातांत घेत विचारलें, आज दनपरां कितें केलें? हांवें दबिल्ल्या आवाजांत म्हणलें, न्हावन पेत जेवले उपरांत अक्षरां गिरलीं आनी ती पाठ केली. म्हजो आवाज येता थंय आसा इतल्यान मास्तरान म्हज्या पांयार अक्षरां गिरलीं म्हणत वाजोवंक सुरू केलें. हांवें त्या मारा धपक्यार उडी मारली. उडी मारता? लोकांची पोठरेल्ली शेतां इबाड करता म्हणत चोप दीत रावलो. नंतर बाकीच्या भुरग्यांक आळीपाळीन जबरदस्त माराचो प्रसाद दिलो. म्हजी शाळेची 2 वर्सां सोंपलीं. आतां हांव 3रेंत पावलो. हांव त्या शाळेंत खुबूच बेजारिल्लो. मास्तराच्या माराचो खुबूच भंय सतायतालो. खरें म्हणल्यार सगळे भुरग्यांची हीच गत आसली. घरांत कोणाक सांगचें धैर्य नासलें. कितें करचें कांय सुचना जालें. म्हजो चुलत भाव लक्ष्मण म्हजे वांगडा शिकतालो. तोवूय खूब बेजारिल्लो. ताका हांवें म्हटलें, आतां कितें करचें? लक्ष्मणाचो व्हडलो भाव सर्वेत मेड्डे शिट्टा माजाळी भटाचे शाळेंत शिकतालो. ताणें म्हणलें, आमी भाऊक विचारुया. नंतर कांय वेळान आमी प्रकाश भाऊक मेळ्ळे आनी ताचे शाळेबद्दल विचारलें. ताणें आपले शाळेबद्दल आमकां खूब बरें सांगलें. भट मास्तराचे खूब गूण गायले. म्हणूंक लागलो, तो आमकां खूब बरो करता, बरो शिकयता, गीत म्हणूंक शिकयता, खेळूंक दिता, केन्ना केन्ना मातसो तापयता पूण केन्नाच मारिना. आमी ताचे उतराक भुल्ले आनी 3रेक मेड्डे शिटार भटाचे शाळेक वचचें थारायलें. गिमांतली सुटी सुरू आशिल्ली. खूब नाचप, खेळप, हेडप, आंबे, पणस, काजू फोगे फोडप, खावप, मनात एक उमेद. हांव फुडल्या वर्सा नवे शाळेंत. त्या दिसासून हांव नवे शाळेंतल्या सपनांत वावुरतालो. हांवें तशें घरा कोणाकूच सांगूं नासलें. तो म्हजो एकतर्फी निर्णय आसलो. हळू आमची गिमाची सुटी काबार जायत आयली. म्हजी उमेद चडूच फुलिल्ली. नवे शाळेंतलो भट मास्तर मुडगेरी गांवांत रावतालो. ताका आमच्या रस्त्यानूच वचचें पडटालें. तो जेन्ना रस्त्यावेल्यान सायकलीर वतालो तेन्ना ताका पळोवन हांव खूब खूश जातालो. मनांत म्हणटालो, म्हजो नवो मास्तर. हांव ताका पयस पावसर पळयत रावतालो आनी मग्न जातालो. सुटी सोंपली. फाल्यां सावन शाळा सुरू.
आईन शाळेची तयारी करूंक सांगलें. हांवें उमेदीन हां म्हणलें. फांतोडेर हांव बेगीन उठलो. चुलींतलो इंगळ्याचो कुडको घेवन दांत घासले. आजयेन बरी तांदळाची भाकरी भाजिल्ली. एक भाकरी खाली, च्या पिलो आनी शाळेंत वचची तयारी करूंक लागलो. थारायल्ल्या वरी लक्ष्मण आपली पाटी घेवन आमच्या दारांत आयलो. दोगूय वांगडा उमेदीन नवे शाळेंत रुबाबान वचूंक सुटले. भटाली मेड्डे शिटावयली शाळा 1.5-2 किलोमीटर पयस. आमी रस्तो सोडून शेतांतले वाटेन वचचें थारायलें. वाड्यावेली शाळा खूबच लागीं, उल्याचे अंतरार, म्हण आमकां ते शाळेंत वतना चलचें पडनासलें. शेतांतल्यान वतना मेरेवयल्यान उडी मारतना आमकां खूब मजा आयली. कांय वेळान आमी शाळेंत पावले. भटाची शाळा म्हाळेरीच आसली, पूण म्हाळेर 2-3 वेगवेगळ्यो कुडी आसल्यो. आमी दोगूय तिसरेचे क्लासीत बसले. मास्तर येवंक नासलो. सगळीं भुरगीं अनोळखी. क्लासीत सुमार 7-8 भुरगीं. कांय भुरगीं लक्ष्मणाक वळखतालीं. म्हाका मात्र कोण वळखनासलो. आमी गप्प पाट्यार बसले. सगळीं भुरगीं आमकां संशयान पळोवंक लागलीं. हांव आबूज भियेल्लो कसो जालो. आतां कशें जातलें हो प्रस्न मनांत घुंवूंक लागलो. सगळे मास्तराची वाट पळयताले. कांय वेळान भट मास्तर क्लासीत आयलो. हांवें तांकां सायकलीन घरा वतना पळयल्लें, पूण असो साक्षात समोर केन्नाच पळोवंक नासलें. धवी धोती, निळो शर्ट आनी तकलेर धवी टोपी, कोरोपीट, हासरें तोंड, स्वच्छ नितळ कूड. भुरग्यांनी उबे रावन 1-7 नमस्ते सर असो आवाज दीत आपले उजवे हात पोटार हाडले. मास्तरान कितें तरी म्हणलें आनी भुरगीं जाग्यार बसलीं. आमी उबे राविल्ले. तशें तांचे बरोबर सकयल बसले. मास्तरान क्लासीचेर नदर घुंवडायली आनी कितें तरी कन्नडांत म्हटलें. आमकां तांचें कांय कळ्ळेंच ना. मास्तराची नदर आमचेर पडली. ताणें म्हणलें, येवनू यारू. आमकां तें समजलें ना. शाळेंत भट मास्तर कन्नडान उलयतालो आनी भुरगीं कन्नडान जाप दितालीं. भुरग्यांनी मास्तराक आमी खंयच्यान आयल्यात तें सांगलें. आमी गप्प बसले. भट मास्तर खूब समजूतदार आसले. तांच्या हातांत वा टेबलार बडी नासली. शाळेंत आमचो दाखलो जावंक ना हें तांच्या लक्षांत आयलें. कितें तरी गडबड आसा हें तांकां कळिल्लें आसूं फावो. देखून तांणी आमकां कांयच म्हणलें ना. उलट तांणी आमकां धीर दिलो. तो सगळें कन्नडांत सांगतालो. कोंकणी मात अजिबात उलयनासलो. घडये ताका कोंकणी उलोवंक येयनासली. 10:30 वरांचेर शाळा सुटली. तशें आमी घरा आयले. हें सगळें नवीन शाळेचें प्रकरण घरा कोणाकूच कळूंक नासलें. हांव न्हावन पेज जेवलो. नंतर दनपरां सकयल गवणी लागीं हांवें आनी लक्ष्मणान नवे शाळेची खोशी खेळून मनयली. परत शीत जेवले उपरांत भटाले शाळेंत गेले. मास्तरांनी आमकां माये मोगान वागयलें. सगळें वेवस्थीत चलिल्ले वरी दिसूंक लागलें. तिसरे दीस सकाळीं शाळेंत गेलो. आतां आमची हेर भुरग्यां कडेन वळख जावंक लागली. हळू आमी तांचे बरोबर उलोवंक लागले. जिवाक खूब बरें दिसूंक लागलें. शाळा सुटले उपरांत नाचत उडक्यो मारत आमी घरा आयले. न्हावन धुवन जाले उपरांत हांवें तिसऱ्यांचे गाळणे घायिल्ल्या कोकण दुदयाच्या पातळ भाजयेन पेजयेचो ताव मारलो. धादोस जालो आनी हांव भायर आयलो. पेज जेवले उपरांत हांव दनपरां आंगणांत लक्ष्मणाची वाट पळयत उबो आसलो. इतल्यान पयसल्यान जयराम मास्तर आमचे घरचे वटेन येता तें पळोवन हांव थक्क जालो. कोणे तरी म्हजे छातेर मूठ मारिल्ल्या वरी दिसलें. आंग गार जालें. हांव जमनीर पडटा काय जालो. हातापांयांत कांय ताकत ना कशें दिसूंक लागलें. कितें करचें तें कळना जालें. मोठो प्रस्न. भंयान हांव कडकडूंक लागलो. हांवें हळूच थंयच्यान घरांत पळ मारली. मास्तर थेट आमच्या घरांत आयलो. चौके वयले खुर्चेर बसलो आनी म्हज्या काकाक ओरडत आपोवंक लागलो. मास्तराचो आवाज आयकून घरांतले सगळे लोक, बाप्पा, आजी, आई आनी काका भायर चौकेर आयले. मास्तर खूब तापिल्लो. तांणी व्हड आवाजांत म्हजी नवे शाळेंत वचपाची कागाळ सांगली. घरांतले सगळ्यांक अजाप दिसलें.
ते सगळे म्हणूंक लागले, वो आतांच असो तर फुडें कितें? मास्तराची सगळ्यांनी समजूत घातली, तांकां शांत केलें. घरच्यांनी कोणेच म्हजें नांव भटाचे शाळेंत दाखल करूंक ना तें पटोवन दिलें. मास्तर तांबडो काळो कसो जाल्लो आतां निवळूंक लागलो. मागीर तो तसोच उठून लक्ष्मणाच्या घराचे वटेन खांद्यार तुवालो दवरत गेलो. मास्तर गेले उपरांत म्हाका सगळ्यांची तापोवणी पडली. म्हाका सगळ्यांनी वाड्यावयले शाळेंत वचूंक ताकीद दिली आनी तें आयकून म्हजेर दोंगर कोसळ्ळो कशें जालें. मन जड जालें. मनांत भिरांतेचें वातावरण तयार जालें. आतां आनी दुसरो उपाय ना. परत तेच शाळेक वचूंक जाय ह्याच विचारांत हांव घुंवूंक लागलो. दनपर शीत जेवंक जायना जालें. बांगड्याचें हुमण तरी लेगीत तोंडाक रूच ना. उणी चलना जाली. ताटांतलें सगळें शीत आनी बांगड्याचो कुडको हळूच काडून माजराच्या खुरप्यांत घातलें आनी उदकाचो 1-2 घोट घेत उठलो. परत म्हाळेवयले शाळेक वचूंक जाय. पांय जमनीर तेकना जाले. हळूच तांदळाच्या पोत्याचे कुशीक दवरिल्ली पाटी पुस्तक घेतलें आनी शाळेक वचूंक हळू हळू भायर आयलो. थंय आंगणांत लक्ष्मण उबो आसलो. ताची तीच गत जाल्ली. आमी दोगूय थंयच्यान परत म्हाळेवेले शाळेंत वचूंक सुटले. शाळेंत पावले. मास्तर अजून शाळेक येवनासलो. सगळे भुरगे आमकां पळोवंक लागले. सगळ्यांक आमची बातमी पाविल्ली. आयज आमचें वाचतलें तें सगळे भुरग्यांक खबर आसली. ते आपले भितरूच कुचकुच उलयताले. आयज शाळेंत मास्तर येयना जाल्यार पुरो अशें हांव मनांत मागतालो. ताका कसलें तरी दुयेंस जाल्यार पुरो म्हण हांव मनांत म्हणटालो. भिराकूळ मन थाऱ्यार नासलें. छाती भितरले भितर धडधडटाली. ओठ जीब सुकी पडिल्ली. भुरगीं म्हजे लागीं उलोवंक सोदतालीं पूण म्हज्या तोंडांतल्यान एक उतर येनासलें. भयान मान सकयल घालून हांव ओगीच एका जाग्यार बशिल्लो. इतल्यांत एक भुरगो जोरान ओरडूंक लागलो, मास्तर आयलो, मास्तर आयलो. तें आयकतकच म्हज्या दोळ्या मुखार काळोख दिसूंक लागलो. मास्तर आयलो. खुर्चेर बसलो. भुरगीं उबीं रावलीं. बसा बसा म्हणत क्लासीचेर नदर मारली. तोंड तापिल्लें कशें दिसतालें. तांणी म्हाका पळयलो आनी मुखार आपयलो. चल बडयो घेवन यो. हांवें नदर वयर केली. कितें पळयता? चल वच आनी बडयो हाड. मास्तर रागान म्हणूंक लागलो. हांव हळूच फिरलो. म्हाळेवेल्यान सकयल देंवलो. शिट्यावेले वयींतल्यान 2 लांब बडयो काडल्यो. मोनो कसो बडयो घेवन परत शाळेंत आयलो. बडयो मास्तराच्या हातांत दिल्यो आनी मास्तराच्या सांगचे पयलींच म्हजे पांय मारूंक मेकळे करून दिले. म्हजे वांगडा लक्ष्मणाकूय जबरदस्त पेट पडलो. असो पेट की आमी स्वप्नांत सुद्दां दुसरे खंयच्याय शाळेचो विचार हाडूंक जायना तसो. उरिल्ले 2 वर्सां हांगाच ह्याच शाळेक काडूंक जाय हें पक्कें जाल्लें आनी शाळेचो नेम तसोच परत सुरू जालो. आयज 6 म्हयन्याची परीक्षा सुरू जाली. गणिताचो पेपर. मास्तरान बोर्डार कांय प्रस्न बरयले. ते कॉपी करून आमच्याच वयेचेर जाप बरोवची आसली. प्रस्न खूब कठीण आसले. सगळे एकामेका कडेन पळयताले. हांवें हळूच लक्ष्मणाक विचारलें, कितें करचें? तोवूय बरोच गडबडिल्लो. म्हाका एक युक्त सुचली. मास्तरान दिल्ले प्रस्न सोडून आमकां जाप कळटा ते प्रस्न वयेचेर बरोवचे आनी ताची जाप बरोवन थंय मास्तराक दिवची. लक्ष्मणाक तें पटलें. दोगांनी थारायले भशेन प्रस्न आनी जापो बरोवन वयो मास्तराक दिल्यो. मास्तरान दुसऱ्या दिसा वयो तपासपाचें काम शाळेंतूच सुरू केलें. आमचे जापो पळोवन तो तिडकलो, संतापलो. आमकां दोगांक मुखार आपोवन आमच्या कानाक धरून पीळ दिली. पोटाक धरून चिमटे काडले. धाड धाड फाटीर थापटां दिलीं. मास्तर आमचेर खूबच बेजारिल्लो. सांजेचो मास्तर घरा आयलो. शाळेंतल्यो भानगडी घरांतल्यांक सांगल्यो. राती म्हाका घरांतल्या सगळ्यांनी खूब उलयलो, तापयलो. हांव एकटोच वोवरेच्या कोनशाक रडत बसलो आनी थंयच न्हिदून पडलो. म्हजे शाळेचें 4थें वर्स काबार जायत आयिल्लें. परत मन उमेदीन उमकळून उठिल्लें.
आता फुडच्या वर्सा दुसरी नवीन व्हड शाळा होच विचार मनात घोवंक लागिल्लो. ताका लागून हांव खूश जाल्लो. आमचे भितर भुरगीं तेंच उलयतालीं. वर्साची परीक्षा सुरू जाली, पेपर सोंपले, सुटी पडली आनी खूब नाचूक खेळूंक लागले. खेळटे खेळटे केन्ना केन्ना मदींच हांव नापास जायत काय, उरतलो काय दिसतालें. कांय दिसांनी आमचो परीक्षेचो निकाल आयलो. हांव पास जालो. हांव खोशयेन उडयो मारत सगळ्यांक सांगत घरा येवंक सुटलो. म्हजी खोशी हांव पास जालो म्हणून कमी, तर म्हजी आतां म्हाळेवयले शाळेंतले मास्तराचे तावडेंतल्यान सुटलो म्हणून चड आसली. तर सीड डायरीच्या कालच्या आणि आयच्या भागात तुम्ही आयकताले प्राध्यापक वसंत सैल हांणी बरयल्ली कथा म्हाळेवेली शाळा. तुमकां जर ही कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कमेंट करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. देव बरें करूं.